अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। आयच्या दिसा गोंयांत आतां पर्यंत कितें घडलें हाचे विशीं थोडक्यान म्हायती आमी तुमच्या मेरेन पावयतले। सगळ्यात पयलीं आज सुशांत गावस हाचे कडेन। पाजरखणी कुंकळेच्यान 3 भुरगीं पयर गायब जाल्ली। ही भुरगीं एक मायग्रंट पेरंट्सांची आसा आनी घराची परिस्थिती सामकी नाशिल्ल्यान ह्या भुरग्यांनी खंय घरांतल्यान पळ काडिल्लो अशें आतां पुलीस तपासात उक्ताडार जाला। ही भुरगीं आसात ती कळंगुटे सांपडलेली आसात। कुंकळी पुलीस स्टेशनाचो जो PI आसा डायगो ग्रासियस आनी पयरच्यान तांचो सोदोवर सुरू केल्लो। हे प्रकरण जे आसा ते भारतीय दंड संहितेच्या कलम 363 खाला नोंद केल्ले। आता ही भुरगीं जी आसा ती कुंकळे पुलिशेन कळंगूटच्यान घेवन गेल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान। ते भायर आयज सकाळीच पर्वरी राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत कोणाकूच तसो मार लागूंक ना, पूण खंय तरी दुचाकी चुकयता आसतना दुसरे कारीक धक्को दिल्यान हो अपघात जालो आनी ही तुमकां सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान। अपघात हे घडतूच आसा। असोच एक अपघात कालूय घडिल्लो, ते विशीं आमी तुमकां कळयतले। आतां पयलीं हांव ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। आयची जी बातमी आमची गोंयांत खुबश्या पुलीस अधिकाऱ्यांची बदली जायत आसा। आयची बदली जाली की भारतीय पुलीस सेवेची आर्थीक गुन्हे शाखेची अधीक्षक सुनीता सावंत हिका एक तात्पुरते एक न्यू पोस्ट दिला की ती आतां सावथाची आतां SP जाल्लेली आसा। हिची ती बातमी तुमकां CNPM लायव्ह बुलेटिनार पळोवपाक मेळटली। ऐश्वर्यान बरी बातमी दिल्ली आसा। SP सुनीता सावंत हांची सध्या साऊथ गोवा SP म्हणून बदली जाल्ली आसा। आतां ह्या उशा कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की जी बायलां आसा ती आतां खंयच्याय क्षेत्रांत फाटीं रावपाक पळयना आनी खुबशे हातून बायलां फुडें सरतना दिसून येतात। आनी तुमकां खबर आसतलें जे ग्रामीण वाठार आसा थंय बसींची सोय सारकी आसना आनी हे खातीर लोकांक त्रास जाता। सो तांकां आपल्या घरान कोण गाडी चलोवपाचो आसचो असो दिसता। पूण वेल्ल्या एका 70 वर्सां पिरायेच्या बायलेन गाडी 4 चाकी चलोवपाचो निर्णय घेतला आनी ती आतां चलोवपाक वयता। आनी सकाळीं ती घरा कडल्यान 7 वरांचेर भायर सरता, कुडचड्यार येवन ती गाडी शिकता। उपरांत ती बाराची बस धरून घरा वयता। घरा पावता मेरेन 2:30 जाता अशी ती सांगता। आतां तिचे फाटल्यान 3 जाण तिचे चले आसा, पूण ती कितें म्हणटा की आपल्याक दुसऱ्यांचेर निबून रावपाचें ना, कारण केन्नाय कशी परिस्थिती येवंक शकता, त्या वेळार आपूण गाडी घेवन भायर वचूंक शकता। हे खातीर तिणें शिकपाचो निर्णय घेतलेलो आसा आनी तांची गाडी घरा आसा 4 चाकी। जेन्ना तिचो घोव एक्सपायर्ड जालो तेच्या उपरांत ती गाडी चलोवपाक कोणूच ना, म्हण ती खंय बाजारांत वा हेर खंय वयताली गांवा भायर तेन्ना दुसऱ्याचो आदार मागून ती गाडी चलोवन वयताली। म्हण तिणें आतां ही गाडी चलोवपाचो निर्णय घेतलेलो आनी खंय तरी आपूण स्वताच्या पांयार उबें रावपाक सोदता अशें तिणें सांगलेलें आसा। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार फाटलो 1 म्हयनो जालो लसूण 400चेर आसलेली, ती 400 रुपया किलो आसलेली, ती आतां 600 रुपया किलो बाजारांत विकतात। लसूण जी मागयता तितकी गोंयांत पावना, हे खातीर तेची दरांत वाड जाल्या अशें दुकानदार सांगतना दिसून येतात। सो लसणीची जी रुचीक जेवणा खातीर आमी लसणूचो सदच्या जेवणांत वापर करतात आनी तुमी पळोवपाक शकता लसणू बगर ते जेवणाक तितलोय स्वाद येना। हे खातीर आमकां आतां लसणीची गरज आसा, पूण खंय तरी ती लसणूची दर पळोवन सर्वसामान्याच्या कपलाचेर आटयो पडिल्ल्यो दिसून येतात। ह्यो ज्यो दोनी बातम्यो आसा त्यो मुजरत 7च्या बुलेटिनान पळोवच्यो।
वेळीच्या 70 वर्सां बायलेची देख घेवन तुमी अशेंच मुखार सरचे कितें तरी वेगळें करून दाखोवचें आनी समाजा भितर योगदान दिवचें दुसऱ्यांक इन्स्पायर करचें. आतां ह्या दिप्ती कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. संजना, शेनवारा राती पोरणे गोंय ओल्ड गोवा बायपासाचेर एक भयंकर अपघात जालो. हातून 4 चाकी गाडयेन रस्तो हुंपपी एका कामगाराक नेटान धपको दिल्ल्यान ताका आगतात मरण आयलें. हो जो बायपास आसा ताचे दोनूय सायडीन कमर्शियल बिल्डिंगो आसात आनी ताका लागून क्रॉसिंगाची सारकी वेवस्था ना. देखून काल थळाव्यांनी ह्या एक्सिडेंटा उपरांत तिडक उक्तावन ओव्हरहेड ब्रीज बांदचो अशी मागणी केल्ली आसा. तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार OTM मुंबय 2024 रिस्टोरेशन टुरिजमा खातीर मोस्ट इनोवेटीव प्रोडक्ट अवॉर्ड गोंय पर्यटन विभागाक फावो जाल्ले आसा. आनी जापसालदार आनी शाश्वत पद्दतीचेर लक्ष केंद्रीत करपी अशें रिस्टोरेशन टुरिजम चालीक लावपाचे गोंयचे मुखेल भुमिकेचेर शिक्को दिवपी हो पुरस्कार जावन आसा. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो थोडक्यात बातम्यो. ह्यो सविस्तर पळोवपाक तुमकां 7 आमचें गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवचें पडटलें. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्हूय पळयात. तातूंतूय आमी गोंयभरच्यो तश्योच भायलोय ज्यो भायर गोंया भायर कितें घडटा, देशा भायर कितें घडटा तें आमी दाखयता, तर तेंय पळोवचें. तशेंच आमचे सोशल मिडिया हँडल्स म्हणजे फेसबूक, ट्विटर, यूट्यूब सगळे लायक, फॉलो, शेअर, सबस्क्रायब करचें आनी पळयत रावचें गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हिरण्येश आडाळकारा सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज गोंयान डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता आनी डिस्टर्ब